हांव एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आंबेली. 25 तारखेर हांवें एक मुगे कोण फ्रेंड्स आहाय टिचर्स ते कडच्यान आयकिलां आमगेलो स्टेट गव्हर्मेंटाचो डिपार्टमेंट ऑफ एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सर्क्युलर काडून इस्कलांनी to commemorate 50 years of emergency which was declared in 1975 on June 25th. Of course, it went up to 1977 also, part of it. At that time, I was hardly around 14 years old and I was in the boarding school, so maybe we could not know the effects of it. But later on we learned that lot of difficulties were there. So even whatever I could condemn it, what has happened 50 years back. 25th June 1975, of course, even I condemn that emergency day. It was a black day, in fact, because a lot of people were arrested, people were troubled, there were a lot of issues that took place during Mrs. Indira Gandhi's time. All said and done, but now after 50 years, it is being as a commemoration man kota hai. But taka ek gift wrapping kela. Ya sarkaran under Modi government and amcho Prime Minister Narendra Modi or this we declare korpak gelo or commemorate korpak as a Samvidhan Hatya Divas. English version could have been the murder of the Constitution, Indian Constitution Day would have been. But the major problem is not about commemoration of this emergency day. The problem lies in the mindset of trying to put this venomous type of poison in the young budding children of the schools, where they have, in the circular they have mentioned that emergency, they should know all this. But हेच्या पयलीं जायत हिस्ट्री जाल्या त्यो हिस्ट्री एश कोन स्क्रीनिंग कर तांकां चार्ज करपाक सेन्सिटायज कर म्हूण व्हड प्रयत्न जालो नाय. आनी म्हाका दिसता हो इमर्जन्सी पिरियड कोण आहलो, इट वॉज अ ब्रॅकेटेड पिरियड, टायम पिरियड, maybe 1 year, 2 years, let's say. There was a time bound it was. But that was a declared emergency. What disturbed me is the declared emergency. And today what is happening in Goa is an undeclared emergency. There is every day Samvidhan Hatya Divas going on in Goa. Every day. Every day there are rapes, murders, sale of land was sold, there is dictatorial commands, the police atrocities, the voices are being silenced. Writers are branded as Atangwadis, writers are being branded, poets are being branded as Desdrohis, activists are being threatened day and day out through some means or sources. That is what made me to get up and to make a note of this thing and to find out. And especially when I saw Amcha Goicha Mukhyamantri, Dr. Pramod Sawant, he is trying to create more ruckus. I don't understand what is the idea behind this, where he is trying to say that he would even prefer that such things could come into syllabus for even higher secondary. आयच्या भुरग्यांक कांय खबर ना. ऑफकोर्स म्हणजे हेजो खरें म्हणजे म्हाजें तर मत आसा की संविधान हत्या दिनाचो हो कॉलेज लेवलाच्या सिलेबसात येवपाची गरज आसा. आयच्या तरणाट्यांक संविधान हत्या दिन म्हणजे कितें. And in one single statement, there are two types emergencies that we have to think of.
a time-bound emergency of 1975, which was declared, so I will say a declared emergency, and unlimited, no time-bound emergency in Goa, which is undeclared emergency. So teka lagun, I thought I should take some opinion of some headmaster or something from some school to get their views. And then I thought of Anant Agnibab, who happens to be the headmaster of Ravindra Kelekar School in Margaon, that is in Akia somewhere. So I thought, let me get his version of this. So let us see what he's got to say. Anand sir, तुमचे फुडें हांव आयला आयज कित्याक आयज तुमी जाणा नॅशनल लेवलाचेर जावं बीजेपी सरकारान एक हत्या दिवस म्हणजे संविधान हत्या दिवस म्हणून मनोवपाचें ठरयलां. आतां हेजेर तुजें म्हणणें कितें आसा? कितें आसा जाणा एंथनी बाब, प्रायमरीच्या भुरग्यांक हांवें पळयल्यात, तांकां जेन्ना परिक्षेक मार्क उणे पडटात तेन्ना पेरंट्सांनी जर विचारलें मार्क कित्याक उणे पडले काय म्हणून, जाल्यार ते आपले परस वीक आशिल्ल्या भुरग्यांची एग्जाम्पल दितात. हांगा तशेंच जालां गव्हर्मेंटाचें. 1975 कितें जाल्लें, 1980 कितें जाल्लें, 85 कितें जाल्लें, नेहरून कितें केल्लें, हें सगळें सांगून लोकांक पिशे करून आतांचो जो गव्हर्मेंटाचो फेलियर आसा तो लिपोवपाचो हो प्रयत्न. 1975ची इमर्जन्सी चुकीची आशिल्ली, ती आमी न्ही, स्वता इंदिरा गांधीनय मान्य केली, काँग्रेस पार्टीनय मान्य केली. ते आतां इतल्या जवळ जवळ 50 वर्सां उपरांत घेवन बसप आनी भुरग्यांक परत त्या इमर्जन्सी कडेन व्हरप, हाजो अर्थूच असो की जे फेलियर सद्याचे आयचे गव्हर्मेंटाचे फेलियर आसा ते लिपोवपाचो हो प्रयत्न करप. आनीक आनंद बाब, आनीक एक खबर आयकल्या हांवें, इस्कॉलांनी कितें सर्क्युलर काडला खंय दॅट संविधान हत्या दिवसाच्या बद्दल भुरग्यांक सांगचें म्हणून अशें कितें. डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन सर्क्युलर काडला की संविधान हत्या दिवस स्कुलांनी मनोवचो म्हणून. आनीक हें सर्क्युलर काडटना प्रायमरी भुरगे धरून सेकंडरी भुरग्यांक आनी हायर सेकंडरीच्या भुरग्यांक सुद्दां हो सर्क्युलर जो आसा लागू आसा. पण हें सारकें दिसता तुका? हें सामकें चुकीचें. भुरग्यांक 18 वर्सां तरी जावं दी, तांकां कॉन्स्टिट्यूशन म्हळ्यार कितें तें पयलीं कळून दी, तें पयलीं शिकोवया. सिवीक सेन्स जें आसा तें पयलीं शिकोवया, सिविक्स पयलीं शिकोवया. कॉन्स्टिट्यूशनाचे कशें कॉन्स्टिट्यूशन आमचें तयार जालें, कशें तें राबोवप आसता, वॉट इज कॉन्स्टिट्यूशन तें आमी पयलीं शिकोवया. आनी 18 वर्सां जातकीर भुरग्यांक थारावन दी हो कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दीस आशिल्लो काय कसलो दीस आशिल्लो म्हणटात तें. आनी आयज जें पळय कितें चल्लां तें कॉन्स्टिट्यूशन हत्या दीस त्या वेळाचेर एकच दीस जाल्लो ज्या दिसाक एमर्जन्सी डिक्लेअर जाल्ली. आतां इमर्जन्सी डिक्लेअर करना आसतना जें कितें प्रत्येक गजालीक आमी भोगतात, कोणी आवाज जर उठयलो जाल्यार तें सगळें ताचे फाटल्यान ईडी आनी सीबीआय आनी सगळें लागता. हे इमर्जन्सी न्ही, ही अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी इज मच मोर डेंजरस दॅन द इमर्जन्सी विच वॉज डिक्लेअर्ड बाय इंदिरा गांधी इन 1975. ना हांव सांगता एंथनी बाब, बरोसो ना न्ही कितलो तेंप चलतलें म्हणून 2 वर्सां रावत, 2027ची वेंचणूक रावत. म्हाका दिसता ओपिनियन आमचे जेन्ना इमर्जन्सी लागिल्ली तेन्ना इंदिरा गांधी नेवर थॉट दॅट द होल ऑपोजिशन वूड कम टुगेदर, कळ्ळें न्ही, आनीक तिका चॅलेंज करतले म्हणून. एक्झॅक्टली तेजेरूय म्हाजो एक प्रश्न आशिल्लो तुका. सून आफ्टर द इमर्जन्सी इंदिरा गांधीक प्रोबेबली ताका तें इंटेलिजन्स सारकें मेळोंक नाशिल्लें आनी शी न्यू दॅट ओपोजिशन वॉज इन स्प्लिंटर्स आनी तेणें म्हणटिल्लें खंय ही खिचडी म्हणून हे केन्नाच एकठांय येवचें ना. बट इट वॉज अ सरप्रायज टू हर that all the opposition came together. So can that be replicated in Goa? What was replicated against Congress, will that be replicated in Goa against the BJP? पेट्रनशिप ऑफ चौधरी चरण सिंह जी, वो 6-9 जीते, फिर उसके बाद. सर आई एग्री विद दैट, बट आई थिंक अगर आप उनको भी पूछ लेना 77 उनके लिए एक वो जो पूरा एक आप क्या कहेंगे एक ग्रुप बन गया, अलग अलग पार्टियों से आ रहे थे सोशलिस्ट. आज अभी कुमी जी और मैं आपके प्रोग्राम पे पहले सोच रहे थे मुंबई से कौन जीते 77. आप देखिए ना, सुब्रमण्यम स्वामी जीतते हैं, राम जेठमलानी जीते हैं, मृणाल गोरे सोशलिस्ट लीडर. मैंने बहुत कम लीडर देखे सौरभ जी, मृणाल गोरे जैसे सोशल एक्टिविस्ट, पूरी तरह से समाज में जुड़ी, पानी वाली बड़ी सीपीएम की लीडर. तो कई ऐसे नेता, मतलब बहुत ही रेनबो ऐसे. और उनकी भी राजनीति
60 के दशक में शुरू हुई, लेकिन 77 में चरम पर पहुंच गई एक तरह से। Before that they were not noticed. They were not part of the general people. कुमी जी ये बताइए, जैसे लोगों के लिए बहुत असंभव और शौक जैसा था कि इमरजेंसी लग जाए, ये इतने पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में दूर दूर बैठे हुए लोगों का एक साथ आना, कि स्वतंत्र पार्टी जो थी प्री एग्जिस्टिंग, उसके लोग, BLD, सोशलिस्ट में कितने झगड़े थे आपस में कि जब सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, विसंयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, वो एक पूरा सेक्शन, कम्युनिस्टों का एक धड़ा और जनसंघ, सब एक साथ। ये आप लोगों को कितना मिरेकुलस लग रहा था और ये मोबिलाइजेशन बहुत तेजी से हुआ। ख्याल से मेजर रीजन इंदिरा गांधी जी ने उस टाइम इलेक्शन बुलाया, शी थॉट ये सब साथ में नहीं आ सकते हैं इतना जल्दी, and I think she took the gamble. That was one of the reasons, because I don't think the intelligence network had advised her to hold elections by March 1977. But she had calculated that already she has managed to split up the opposition. Biju Patnaik, Charan Singh had been let out of jail. So she said, she always called them khichdi. This khichdi is never going to survive. So that was a trump card. Her shock was that not only in 2 days after she released them from jail, they formed the Janata Party, which is, she said they will fight about the leader, but they were clever. At that stage, they didn't choose a leader. Jay Prakash Narayan was the general benefactor who got them all together. हो यांच्या मनात थोडे तरी किती अक्कल येतले हे स्प्लिंटर ग्रुप जे गोंयान आसात ते येवपाकच जाय एंथनी बाब. कारण कितें सांगता, कारण आतां उदक आमच्या नाका कडेन पावलां. आतां जर आमी एकठांय आयले ना जाल्यार आमी बुडपाचे गोंयकार म्हणून. कारण द वे द लँड इज सोल्ड टू द दिल्ली पीपल, बाकीच्या ऑल ओव्हर इंडियेंतले लोक हांगा येवन ज्यो तरेन प्लॉट्स घेतात, जमनी घेतात, त्यो कन्वर्शन ज्या तरेन जातात त्या तरेन म्हाका दिसता गोंयकारांच्या कडेन फाल्यां खातीर उरचें ना. ते जर उरतले, आमच्यो जमनी जर आमचे कडेन उरतले, आमचे इंट्रस्ट कोंकणी मनीस म्हणून, कोंकणी कल्चर म्हणून आनी गोंयकार म्हणून जर आमचे कल्चर आमी सांबाळटले जाल्यार आमकां एकठांय आयले बगर पर्याय ना. कारण जे तरेन चल्लां ती अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी, हें हांव म्हणिना, हें सामान्य मनीस म्हणटा. आनी सत्ताधारी पक्षांतलो सामान्य कार्यकर्तो जाका ह्या सगळें भोगचें पडटा तो सुद्दां म्हणटा, तो एखादी उक्तेपणी म्हणचो ना, तो फाटल्यान म्हणटलो. आमचे सारखे उक्तेपणी म्हणटले अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी, आणि हाजो परिणाम दर एकल्याक भोगचो पडला. आयज जी परिस्थिती आसा डबल इंजिन सरकाराची, ही 2027 पर्यंत उरतली. 2027 सगळ्या ऑपोजिशन पार्टीक एकठांय आयले बगर पर्याय ना. आणि ते जर आयले ना जाल्यार जें कितें जातलें गोंयचें ताची जबाबदारी सगळ्या ऑपोजिशन पार्टींचेर उरतली आनी तांच्या लिडरांचेर उरतली. सो एक निम्न म्हणजे आवाज आमचो आनी तुमचो, गोंयकारांचो आवाज कसो, हे सगळे जे स्प्लिंटर ग्रुप गोंयान आसात तांकां एकूच आमी एक संदेश दिवंक शकता की तुम्ही सगळ्यांनी झक मारून एकठांय येवचेच पडटले, नाजाल्यार हो आख्खो तलवार तुमच्या तकलेर आसतलो आनी तुमी हे आमच्या गोंयचे निसंतान गेले म्हणून इतिहासान उरतले. अशें येवपाकच जाय. आनी आयले ना जर जायत जाल्यार तुमी म्हणलां तशें गोंयचे निसंतान जाले ताची नैतीक जबाबदारी तांचेर आसतली. गोंयकार इफ दे आर सिन्सियर अबाउट गोवा, अबाउट गोवन्स, अबाउट गोवन लँग्वेज, कल्चर अँड पीपल, कॉमन पीपल, जाल्यार सगळ्या ऑपोजिशनाक एकठांय येवचें पडटलें टू फायट दी अनडिक्लेअर्ड इमर्जन्सी. आनी 2027 जर वेगळें सरकार आयलें ना, कारण खंयच्या हातूंत भितर अशें आसता की जेन्ना एखादें सरकार 10-15 वर्सां सत्तेर आसता तेन्ना ते एक तरेचो जो ताका मातशें थोडोसो एरोगन्स किंवा इनसेन्सिटिव्हिटी ऑफ इज ओबियस आसता, ती थोडीशी ह्या गव्हर्मेंटाक आयिल्ली आसा. ती जर आमी कुशीक दवरून परत गोंयकारपण जर घेवन मुखार वतले, गोंय म्हणून घेवन मुखार वतले, आमची भास, आमची कल्चर, कितली संस्कृताय आमची सुंदर. म्हाका वायट दिसता जेन्ना कॉम्युनल बेसिसाचेर हांगा जेन्ना टेन्शन्स तयार जातात. गोवा इज द ओन्ली लँड परहॅप्स इन द वर्ल्ड जंय हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान वेगळे धर्माचे लोक एकठांय रावतात. हांगा आमची अशी फेस्टिवल्स आसात ज्या फेस्टिवलांनी हिंदू आनी क्रिस्तांव धर्माक और हिंदू आनी मुसलमान धर्माक बरोबरची रिस्पॉन्सिबिलिटीज आसतात, ड्युटीज आसतात, आनी दे कम टुगेदर अँड परफॉर्म दीज फेस्टिवल्स, वेगळे फेस्टिवल्स. हातूंत भितर जेन्ना कम्युनल टेन्शन्स जाता आमच्या गोंया सारख्या बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल अजेंडा, तेन्ना खूब वायट दिसता. हें सगळें जर आमी पयस करतले आनी गोंय म्हणून सांबाळून दवरतले जाल्यार इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी रिस्पॉन्सिबल गोवन टू कम टुगेदर अँड फायट अगेन्स्ट दीस सिस्टम. आनंद बाब, देव बरें करूं तुका.